एके वटेन गोंयांतली मायनिंग बंदीक लागून सगळें अर्थीक गणित हाल्लां, मायनिंग परत सुरू करची म्हूण लोकांची मागणी आनी दुसरे वटेन ते खातीर सरकाराचे झुजा पावण्यार यत्न। मात हेच मायनिंग बंदी बादीत धारबांदोड्या सारके वाठारांत तरणाटो शेतकार वरद सामंताचो लोकांक आनी खास करून गोंयच्या तरणाट्यांक देख दिणो वावर चल्ला। फाटली कांय वर्सां वरदान गाजर, मिरसांगांचे खूब पीक घेतले। हे वर्सा ताणें कोबी, टमाटांचें पीक घेतलां। हे एक 70 दिसाचे क्रॉप 70 दिसां भितर ऑलरेडी जावपा जाय, म्हणजे अशें क्रॉप हे पूण हे जाले बी 70 दिसां भितर। गोंयांत फर्स्ट टायम लोक म्हणून जावचे ना, थंडी ना न्हू, पूण कितें तरी आमचे तेजे त्रास आसले बरोबर त्या क्रॉपाक रोवपाचे, तेगे सिस्टमॅटीक तेका डेली वॉच त्या झाडाचेर, बाबा झाड कितें करता आयच्या दिसाक, तेजो म्हणजे कशें टर्न जाता त्या प्रमाणे तेका थोडी फर्टिलायजर्स स्प्रे थोडे ऑर्गेनीक घेवन तो आज रेडी जाल्लो। म्हणजे अरावंड आयच्यान मार्केट सुरू, म्हणजे गोंयभर हो आज सप्लाय जावपाक सुरवात जाता। तसोच न्यू सगळ्यात न्यू म्हणटा ते सद्या टोमॅटो प्लांटेशन केल्ल्या, झाडां जाल्ल्या अरावंड आनी एक 8 ते 10 दिसांनी हार्वेस्टिंग सुरू जातलें हेजे बी आमचे टोमाटाचे। तेय बी फर्स्ट टायम म्हाज्यान कोणी बारीक प्रमाणात केला आसतलें, पूण हे मातशे मोठ्या प्रमाणाक 1 एकर फर्स्ट टायम, आनी हे म्हाज्यान सक्सेस जातलें अशें दिसता आयच्या स्थिती प्रमाणे पळयत। गोंयच्या तरणाट्यांनी ही असली पिकां रोवची। गोंयांक भायल्यान येवपी भाजी ल्हव कमी करून गोंय भाजयांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण वरदाची मोख। आज कितें तरी भाजी आमकां भायल्यान येता, ती सगळी इल्ली करून बंद जावची ना, पूण इल्ली कमी जावपा जाय, हे म्हाजो एक प्रयत्न आसा। डेली सकाळ सान फार्माचेर आसता ते पावर फेन्सिंग केल्ल्या, प्लस नेट लायिल्ले आसा, इन्सेक्ट नेट म्हणून एक नवीन हे आसा, एक नवीनच गोंयांत पयल्या फावट आसता ते नेट लायिल्ले आसा। त्या प्रमाणे बारीक किडो सुद्दां भितर येवपाक ताका चान्स ना। गोंयचे हॉर्टिकल्चर वरदाची भाजी ताच्या मळ्यात सुवातेवेल्यान घेता। भाजयेक हमी भाव मेळटा म्हूण वरद सांगता। लोकांनी गोंयांतले हे भाजयेक गिरायक घालचें म्हूण हॉर्टिकल्चराचो उलो। मेन म्हणटा तें आमकां एश्वर्ड प्रायज आज म्हाजो माल विकतलो हॉर्टिकल्चरा, तो एक म्हाज्या बाकीच्या मार्केटा पेक्षा, म्हणजे बाकीचे बेळगांवच्या भाज्या पेक्षा 2 ते 3 रुपया चड मेळटलो म्हाका, आनी म्हाका त्रास ना। एका जाग्यार व्हरोन घातलो, तेका मदीं कोण बाबा दलाल बिलाल अशें कांय ना, म्हाका तो एश्वर्ड प्रायज आसा तो मेळटलो। म्हणजे मार्केटा खातीर ताका विकपा खातीर सामान बाबा खंयच अडचण येवपाना, आमी टोटल तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला। म्हाका दिसता ही कॅबेज जेन्ना आमच्या मार्केटांत घेतली तेन्ना लोकांन ताका ही गांवची भाजी किंवा गांवठी कॅबेज म्हणून ताका हें दिवपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय। धारबांदोडेच्या वरद सामंतान टोमॅटो, कोबी, गाजर असले पिकांचे प्रयोग यशस्वी केल्ल्यान ती गोंयांत घेवपाक शकता ही गजाल सिद्ध केल्या। मायनिंग सुरू जावपाकूच जाय, मात ती जाय मेरेन जर लोकांनी असली पिकां घेवपाक सुरवात केली जाल्यार गोंय भाजयांचे बाबतीत स्वयंपूर्णय जावंक शकता, आनी हे खातीर शेतकारांक आदार करपाक सरकाराचे कागदी घोडे बेगीन हालपाक जाय, हें तितलेंच गरजेचें। धारबांदोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।